गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? सो सकाळ जाल्ली आसा, ब्रेकफास्ट जालें आमचें. सो तुमकां कालच्या विडियोन सांगलेलें की आयच्यान म्हजें क्लिनींग स्टार्ट जावपाचें आसा. सो चिंतलें की पयलीं आमी बाल्कनी जें आमचें आहा पळय तें पयलीं क्लीन करया म्हणून. म्हणजे सगळें अशें हांव बाल्कनी बी सगळें म्हणजे ते मॅट बीन आसा पळय ते सगळें हांव मॅट बीन काडून न्ही क्लीन करचें ना. कित्याक खबर आहा ते मॅट न्ही खूब हेवी आसा आनी लास्ट टायम क्लीन केलेलें ते मदीं हांवें पावसाच्या टायमार. सो म्हटलें आसूं म्हटलें वयल्या वयरूच ताका क्लीन करया. आनी अशें वयर बीन न्ही खूब अशें जाळी अशी जालेले जाळी येता पळय धूळ बीन. आनी हें म्हाजें वॅक्यूम क्लिनर आहा म्हणून न्ही म्हजें काम मातशें न्ही खूब बरें जाता. म्हणजे तुका वयर चडोवन क्लीन करपाची गरज पडना. तें मातशें हें आहा न्ही लांब म्हणजे लांबसर अशें आहा तें. तितून न्ही वयर सगळें जें कितें धूळ बी आहा पळय तितून न्ही बरें क्लीन जाता. सो म्हटलें आयज रितीकूय आहा, रितीक म्हाका खूब हेल्प करता. म्हणजे सगळें काडलें हांवें सगळें ते कुंड्यो बीन आसलेले. कुंड्यो सामकी धूळ पडलेले आनी तुमी पळोवंक शकता सामकें वायट जालां सगळें धूळ तें. सो बरें ताका वॅक्यूम क्लिनर न्ही क्लीन करून घेता. मागीर ताका बरें पुसोन काडटा. पुसोन मागीर जे आमचे मनी प्लांट बीन सगळें आहा पळय जे कितें पानां बीन सुकलेले सगळें क्लीन करता. कुंड्यो मातशें पुसोन काडटा. ओके, हें सगळें डेलीचेंच. आनी पानां बीन सगळें सुकलेले ते सगळें काडया म्हटलें. ओके, आनी म्हणजे कितें सांगू तुमकां इतलें गरमी जातालें काम करतना पुरो जालें म्हाका. सो मागीर हांवें ते कुंड्यो बीन हाडून न्ही नळा कडेन ताका बरें वॉश केलें. आनी पानां बीन न्ही इतले धूळ पडलेले सांगू तुमकां. जे की लायट हें आहा पळय कुंड्यो टॅपा कडेन हाडून ताका न्ही मातशें उदीक मारलें जे बरी दिसना न्ही धूळ धूळ अशें. सो म्हणटा आनी जे कितें कुंड्यो खूब हेवी आहा पळय ताका हांवें उखलून भितर हाडूंक ना. थंयसरच बसून न्ही पुसोन आनी पानां बीन न्ही पुसोन काडलें. कित्याक खबर ते कुंड्यो आहा न्ही खूब हेवी आहा ते. ताका लागून मम्मी पप्पानी थंय दवरून ताका हें कर म्हटलें. सो मम्मी येयल्ली म्हाका मातशें हेल्प करपाक. कित्याक ती मातशी बिजी आसता जेवणाच्या हितून न्ही. सो म्हटलें तूं आनी येनाका म्हटलें हांवूच करता म्हटलें. सो अशें बरें ताका हांवें पुसन काडलें आनी चड टायम लागूंक ना म्हाका. कित्याक हांवें मॅट बीन कांय काडूंक ना न्ही. सो सगळें हांवें बरें पुसलें. पुसून मागीर ते झाडां बीन आहा पळय तशेंच परत ताका आत तशें दवरलें. आनी लायटींग बीन सगळें काडलेलें हांवें वायर आनी परत ताका हांवें सेट केलें. आनी हांगा ग्रील बीन आहा पळय सगळें ताका हांवें क्लीन केलें पुसून काडलें. अशें खूब धूळ पडलेलें खूब तेंप जालें. तें ग्रील बी सदांच क्लीन करना न्ही हांव ताका लागून. ते एकदांच केलें न्ही मागीर खूब चड काम अशें दिसता. मागीर कॉलीन लावन हांवें हें विंडो बीन मातशें पुसून काडलें आनी जालें ऑलमोस्ट. टायम लागलो पूण खूब टायम लागलो म्हाका करपाक. सावकास केलें हांवें घाई घाई कांय ना. सो फायनल हें लास्टाक पुसलें आनी म्हाजें ऑलमोस्ट सगळें काम जाल्लें आसा. सो फायनली जालें हें काम हांगासर सगळें. हे पळयात बरें क्लीन केलां. मॅट बीन काडून कांय क्लीन करूना दीस टायम. ते खूब हेवी आहा ते मॅट आसूं म्हटलें. बरें ताका हांगा क्लीन केलें आनी हांगा सगळें सामान आहा सगळें ते आनी कितें काडपाचें आसूं म्हटलें. आनी हांगा सगळें क्लीन केलें मातशें वयर सगळें पुसलें. ओके, सो जालें. विंडो मातशें पुसून काडला. आनी विंडो न्ही आमकां बॅक सायड पुसूंक मेळना, हात दुखता. सो म्हटलें बेश्टें वयर फुडेंच ताका कॉलीन लावन पुसून काडलें. सो फायनली हांगचें काम जालें. ओके, सो चला. सो जालें म्हाजें तोंड पळयनाका अवतार घामान बुडलें. सो मम्मी हांगा करता कितें करता मम्मी करता कितें तरी. मम्मी करता हांगा ज्वारीचें लायट घालची काळोख येता. ज्वारीची भाकरी करता. ज्वारीची पीठ हाडलेलें हांवें खूब दीस जाले यादूच ना. सो हेज्या वांगडा एक तुमकां बरीशी एक भाजी तुमकां हांव रेसिपी शेअर करता. ओके, बरीशी हेज्या वांगडा भाकरी वांगडा चपाती वांगडा बरें जातलें. सो आतां न्ही हांव हें करता फाटीच लागला स्ट्रॉबेरी शेक. ओके, सो हांव करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. रेसिपी शेअर करता कांय ना. स्ट्रॉबेरी मिल्क आनी आयस्क्रीम वनिला आयस्क्रीम घालून मिक्सरान हें करपाचें जालें. सो तें मातशें पिलें की न्ही जिवा बरी दिसतलें पुरो जालें सारकें. सो मागीर तुमकां हांव भाजी रेसिपी शेअर करता. ओके चला. सो आतां आमी करता स्ट्रॉबेरी शेक. दूद घातलां हांवें. हें घे रे सावकास घाल आं सगळें भायर येतलें दूद. तूं न्यान घाल नाका कांयच घाल रे. आनी हांगासर घेतलां हांवें वनिला आयस्क्रीम. चमचो घे चमचोन घाल हात लायनाका. हांव हें करता चल. तो जस्ट थोडेशें न्ही हें घालता शुगर चड घालना कित्याक आयस्क्रीम घातला न्ही ताका लागून. जस्ट एक 2-3 चमचो घालता आनी आमकां बरें वांटून घेवंक जाय म्हणजे पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर स्ट्रॉबेरी शेक रेडी. घे रे हांगा यो हाड कितें पी कितें बरें मरे. शिव ना शिवाक कितें तें ना शेका नाही. आयज शिव ना शिवाक सगळें चुकता हांव करता तें.
आणि शेक अशी करून दवरप फ्रिजीन बरें जायना तेका तेन्ना शेक करून जाय पिवंक जाय तो रातचो येतलो हय ताका चुकलें तो स्ट्रॉबेरी हांवच खाता रे ती ते आंबट आसता न्ही ताका शेक तरी करून दी पिवनी म्हटलें आनी अशें फक्त आयस्क्रीम घातला अशें चड थंड अशें ना आनी मागीर न्ही थोडेशें हांवें शुगर एड केला अशें चेपें लागतालें ओके सो पिवन घेता शेक बरो जाला हे पळयात ओके पिता आनी मागीर तुमकां ते भाजी रेसिपी शेअर करता ओके चला सो आतां आमी करया भाजी हितून घालता एक 2-3 व्हडलो चमचो तेल सो तेल तापलेलें आसा आतां घालता हांव जिरा सासवां सो आतां घालता हांव थोडीशी हिंग घालता एक 1/4 टीस्पून सो आतां घालता हांव थोडीशी कढीपत्ता सो आतां घालता हांव कांदे सो कांद्यानी हांगा 4 कांदे हांवें चॉप करून घेतला सो कांद्यानी आमकां बरें 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय सो आतां थोडेशें लसूण घालता चॉप करून हें बरें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय 1-2-3 मिनटां सो कांद्यानी हांवें 2-3 मिनटां फ्राय करून घेतला बरें आतां घालया आमी ग्रीन चिली सो हांगासर न्ही हांवें 2 ग्रीन चिली कट करून घेतला आतां मातशें ताका 1 मिनट आमी फ्राय करून घेवया सो आतां घालता हांव मसाले हळदीचो पिठो आनी धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला चिली पावडर हांवें 2 धाकटो चमचो घेतला आनी 1 धाकटो चमचो घेतला हांवें धनिया पावडर बरें ताका मिक्स करून घेया सो आतां घालता हांव टोमॅटो हांगासर न्ही 3 टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला मीठ घालता एज पर द टेस्ट सो बरें एका मिक्स करून घेयात सो हें बरें मिक्स करून घेतला आतां हांगासर न्ही हांव एक 1/2 कप गरम उदक घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात आतां धांपोवन न्ही आमकां बरें एक 5 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवंक जाय सो एका पळयात एक 5-6 मिनटांनी एका हांवें कूक केला सो आतां आमी घालया तिखट शेव सो वाटी भरून घालता हांव बरें ताका मिक्स करून घेयात ओके मिक्स करून जाल्लें आसा आतां घालता हांव कोथमीर बरें ताका मिक्स करून घेयात सो मिक्स करून जाल्लें आसा आतां धांपोवन न्ही जस्ट आमकां एक 2-3 मिनटां एका कूक करूंक जाय मागीर आमची भाजी रेडी तो हें आसा आजचें जेवण शेव टोमॅटो भाजी ट्राय करा तुमी बरें लागता हें आनी हें आसा ज्वारीचे रोटी ओके ज्वारी हें कांदो आनी लिंबू कितें रे जेता बरें हां हांकां हें दिलां कॉपी रायटींग आतां हॉलिडे न्ही कर म्हटलें चल जेवून घे पयलीं मागीर कर उरलेलें ओके जेयता आमी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो चला आतां करया आमी सांज जाली आतां करता हांव कॉर्नफ्लेक्स चिवडा नेक्स्ट पार्ट दिवाळीचे काल बेसन लाडू केले आतां करता हांव कॉर्नफ्लेक्स चिवडा शिव जस्ट आत्तां येयलो हे पळयात आत्तां येयलो नालो कशें जालें इवेंट सक्सेसफूल बरें जालें न्ही सो आयज तेंचे इवेंट आसलें न्ही कॅन्सराचे जालें खबरें ओके सो रितीक आनी आई गेला सकल तो म्हटलें आयज हांव करता कॉर्नफ्लेक्स चिवडा चड ना कित्याक आनी एक चिवडा करतलें हांव फाल्यां परवा पळोवया ते खूब केला मागीर तशें उरता मागीर तें सो दाखयता तुमकां हांव करता आयज कॉर्नफ्लेक्स चिवडा ओके काडून दवरला हांवें दाखयता तुमकां तो हांगासर पळयात हांवें घेतला कॉर्नफ्लेक्स ओके मक्का पोहा म्हणटा ताका मक्का पोहा हांवें घेतला हांगासर 250 ग्राम ओके 250 ग्राम करतलें हांव ओके सो हांगासर न्ही पळयात हांवें घेतला ड्राय कोकोनट चड अशें घेतला हांवें पण सगळें घालचें ना ओके आनी हें आसा ग्रामदार हाका म्हणटा पुटाणे सो हांगासर एक 2 व्हडलो चमचो घेतला हांवें हांगासर काजू घेतला एक 2 व्हडलो चमचो काजू ताका चॉप करून घेतला किशमिश घेतला ओके आनी करी लिव्स कढीपत्ता आनी पीनट ओके शेंगदाणे इतलेंच लागतलें आमकां सो आनी आमकां लागतलें मसाला बीन ते तुमकां दाखयता मागीर आनी हांगासर हांवें तेल दवरलां तापपाक तेल न्ही आमकां बरें गरम करून घेवंक जाय सो तेल न्ही हांगा बरें गरम जाल्लें आसा एकदां न्ही तेल गरम जालें न्ही बरें मातशें स्लो करात फ्लेम ओके आनी आतां हांव थोडे थोडे कॉर्नफ्लेक्स घालून न्ही ताका फ्राय करून घेता सो अशें आमकां न्ही हें फ्राय करून घेवंक जाय ओके तो हें जाल्लें आसा अशें तें बरें हें जातलें ओके सो हें न्ही फ्राय जाल्लें आसा काडून घेता आनी सगळें न्ही हांव ते कॉर्नफ्लेक्स आहा पळय फ्राय करून घेता
सो हांगासर पळयात हांवें सगळें फ्राय करून घेतला आनी इतलें जाल्लें आसा 250 ग्राम घेतलेलें हांवें आनी बरें क्रिस्पी जालें पळयात हें पळयात ओके. सो आतां आमी करूया फुडलो प्रोसेस. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला पॅन एक 2 चमचो हांवें तेल घातलां. तेल मातशें गरम करून घेता. सो तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. सो हांगासर घेतला हांवें 2 व्हडलो चमचो पीनट आनी आमकां हें पीनट न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी लो फ्लेमीन हेका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. फ्लेम हाय करनाकात, लो फ्लेमीन ताका 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेवया. सो एका न्ही 1-2 मिनटां हांवें फ्राय करून घातला. आतां हांव घालता सुकें खोबरें. चड घालना पुरो इतलेंच 1-2 व्हडलो चमचो आनी आतां हेका बरें 1-2 मिनटांनी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. हाय फ्लेम करनाकात, फ्लेम लोच दवरात. सो 2 मिनटां फ्राय करून जाल्लीं आसा. आतां हांव घालता कॅज्यू नट्स चॉप करून घेतला 1 व्हडलो चमचो. आतां ही आमकां जस्ट अशें 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव सुकी द्राक्षां. अशें सगळें आमकां घालून न्ही की 2-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. हां. सो आतां घालता ग्राम दाल म्हणजे फुटाणें 1-2 चमचो. बरें ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां लास्ट घालता कढीपत्ता. सो इतलेंच आनी कांय ना. आतां बरें ताका 1-2-3 मिनटां बरें ताका फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात हें बरें फ्राय जाल्लें आसा आनी आतां हांवें गॅस बंद केला. जेन्ना तुमी गॅस बंद करतले पळय हितून आसूं न्ही ओके. मातशें गरम आनी तें आनी मातशें क्रिस्पी जातलें. आतां लास्ट हितून घालता हांव हळदीचो पिठो 1/2 टीस्पून आनी ताका बरें मिक्स करून घेता. सो हांगासर आमचें हें आहा पळय सगळें फ्राय बरें जाल्लें आसा आनी हांव ताका हितून पॅनीनूच ताका दवरतलें ओके. सो जालें म्हणजे सगळें रेडी फ्राय बीन करून ओके. आनी आमकां आतां लागतलें चिली पावडर आनी चाट मसाला आनी पावडर शुगर. हांवें काल बेसन लाडू केल्ले न्ही पावडर शुगर आसलेले पळयता इफ म्हाका कमी पडलें जाल्यार आनी मातशें वांटून घालतलें म्हणजे पावडर करून तशें उरता मागीर तें ओके. सो हांगासर हांवें व्हडलेशें कितें म्हणटा खबर ना हेका कितें म्हणटा हेका आयदन हातू ताट घेतला व्हडलो ताट ताट परत म्हणटा ताका परत कितें परत ओके. यो लागीं हाड हांगा यो आनी हें पळय बरें जाल्लें आसा आनी अशेंच खावंक बरें लागता. कित्याक तें आमकां मिक्सिंग करूंक जाय न्ही ताका लागून मातशें अशें परत घेया व्हडलें जाल्यार मिक्सिंग करपाक न्ही बरें पडटा. सो आतां हांव घालता हें फ्राय केल्लेलें सगळें. पावडर शुगर 1-2 चमचो पयलीं घालता आनी थोडेशें घालता. हें मागीर न्ही तुमी टेस्ट करून पळयात तुमकां कितें कमी जास्त जाल्यार तुमी मागीर एड करूं शकता ओके. सो हेका कितें अशें अंदाज ना इतलेंच घालूंक जाय इतलें अशें कांय ना. सो तुमी पळय खावून पळयात. चिली पावडर इफ तुमकां चड तिखट जाय सो हांगासर हांवें 1 व्हडलो चमचो घेतला ओके. मागीर आमी टेस्ट करून पळोवपाचें. बंद कर. सो आतां घालता हांव चाट मसाला. हांगासर न्ही एक धाकटो चमचो हांवें चाट मसाला घेतला ओके. पळोवया मागीर मिक्स करून घेता बरें ताका अशें हातीन न्ही मिक्स करून घेयात. टेस्ट करून पळयता कितें कमी दिसलें जाल्यार घालता मागीर हांव. परफेक्ट आहा कशें ना. म्हाका सारकें लागला. तुका सांग कितें कमी आहा सारकें आनी काय एड करना हांव. चिली पावडर आनी एड करची ना कित्याक मातशें तिखट जाल्यार आमी खावचो ना मागीर ती ओके. सो हें जाल्लें आसा कॉन्फ्लेक्स चिवडा आनी सारकें बरें जाला न्ही. सो हें पळयात डब्यान भरून दवरला. सो डबो फूल भरलेलो आसा आनी हें रितिकाक दिल दवरला आपल्या जाय खावपाक. शिव थंय घेवन बसला ती आत्तां येयलो न्हांवपाक गेला. सो हें जालें एक काम. सो चिवडा केलें. चिवडा करून मागीर शावर घेतलें आनी आयज केला नुडल्स वेज नुडल्स केला. सकाळीं ते भाकरी आनी हें केल्लें न्ही भाजी केल्लेली न्ही सो म्हटलें रातचे नुडल्स करया म्हटलें भाजी बी नासलेले. रेसिपी हांवें शूट केला नेक्स्ट टायम केन्ना व्हिडिओन घालता हांव ओके. सो टायम नासलेलो मागीर ह्या व्हिडिओन घातले न्ही ते व्हिडिओ बी व्हडले जातले ताका लागून जस्ट सिंपलशें केलां हांवें भाजी बी घालून ओके. जेयता
जेवण मागीर व्हिडिओ एंड करता. ओके चला. सो झाले आमचे नूडल्स खाऊन. सो आता म्हटलं व्हिडिओ एंड घेया. आणि चिवडा ट्राय करात. हयच करता हांव. खंय चुकल्या बी जाल्यार म्हाका कमेंट करात. ओके बरें जाल्लें न्ही शिनात. क्रिस्पी कुरकुरीत जाल्ले सारके. म्हाका खूब आवडटा कॉर्नफ्लेक्स चिवडा. म्हटलं करया म्हटलं दिस टायम. ओके सो थोडेशें नांव घेता आनी बड्डे आसा जाल्यार विश करता. सो नांव आसा नुमा शेख, भक्ती, क्रिस्टीन मोंटेरो, ग्रेगोरी गोम्स, ग्रेगरी सॉरी हां ग्रेगरी गोम्स, ग्रेसिया डिसोजा, नीना नाईक, एकता नाईक आणि गीता आमोणकर. सो हें नांव आसा. फास्ट सांगला शेवताक संडे न्ही क्लीन करा. फॅन सगळे फॅन क्लीन करपाचें तुजें काम. पिक्चरा वयता काय तो फाल्यां? हां दिवाळी लागीं येयला अजून काय साफसफाई जावना पिक्चरा वयता काय तो? हांवें म्हटलें फॅन साफ कर मागीर पिक्चरा वच म्हटलें. हांव येना म्हटलें पिक्चरा. म्हाका ती इंग्लीश पिक्चरा बी आवडना पप्पा. तू सगळं वयता पिक्चर बाबा. हे कालच्या म्हटलं हिंदी बरें रे हिंदी बरें रे. काल आनी आयज आनी हिंदी बरोवंकूच ना. आतां पिक्चरा वचपा रेडी आलो तो बापाय वांगडा. तुमी कितें करा म्हाका फाल्यां फॅन साफ करून दी मागीर खंय वचा. म्हाका सांजे म्हाका पणजे वचूंक जाय. म्हाका खबर ना फाल्यां एकूच दीस मेळटा मागीर खंय हा टायम. बरें कितें कळटा कांयच कळना हांकां. चला म्हाका खबर ना म्हाका पणजे वचूंक जाय. बसला मोबायल घेवन पळयात. तिकीट बूक करतात. तिकीट बूक. चला बड्डे आसा 2 तांकां विश करता. सो फर्स्ट आसा फ्लोरेन्स नोरोना विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेल्थ देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे फ्लोरेन्स नोरोना. आनी एक आसा रोनिता डिकुना विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रोनिता डिकुना. यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. ओके सो चला आयचो व्लॉग बारीकशें आसलेलें. मेन म्हाजें बाल्कनी बरें क्लीन जालें बरी आता मातशें. कांयच करूना हांवें. फक्त 2-3 कुंड्यो व्हरून दवरले इतलेंच काम केलें. हें आयज तूं खबर कितें केलां हांवें आयज हें गॅलरी क्लीन केलां हांवें. सगळें सामान काडून हांवें अशें वयल्या वयर आवय इतलें धूळ पडलेलें सांगू तुमकां. अशी बेजार येयलो म्हाका क्लीन करपाकूच. पण बरें जालें बरें पुसलें बरें क्लीन केलें बरें जालें. ओके तर फाल्यां हें हॉल. ओके बारीक बारीक क्लीप तुमकां शूट करून दाखयतले. तुमी वाजयतले क्लिनींगचे व्हिडिओ पळोवन तुमी वाजयतले. पण जे कितें आहा तें रुटीन तें तुमकां हांव शेअर करता न्ही सो दाखोवचें पडटात. ओके तर चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please see you, comment, share, subscribe to माझे रंग बेसवाल. चला बाय Bye. बाय. शिव पडलो नूडल्स खाऊन. चला बाय.